नमस्कार. गोवा टुडेंत साहिल नारोलकराचे उकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. मेरेन विकसित गोंयचे टार्गेट प्रशासकीय अधिकारी मंत्रिमंडळात हातभार लावचो. घटक राज्य दिसा मुख्यमंत्र्याचो उलो. भाषा पुरस्काराचें वाटप. गोयची वेगळी वळख तिची अस्मिताय राखची म्हण काँग्रेसीची मोलाची भूमिका. कार्लोस घटक राज्य दिसा उलयलो. एल्टन म्हणटा काँग्रेस 2 फावट चुकली, 3रे फावट विश्वास दवरात. गोंय साक्षर अभिमानाचो खीण. देशा मुखार एक उदाहरण. गोंयचे केंद्रीय शिक्षण ओव्हर सचिव अर्चना अवस्थीची घोषणा. मुख्यमंत्री म्हणटा आता टार्गेट टीबी मुक्त गोंय. प्रदेशाध्यक्ष दामू सध्या दिल्लीत. गोविंदाकडे जावपा आशिल्ली बसका सोमारा. दामून केले स्पष्ट. मंत्रिमंडळ फेरबदल. गोविंदाचे कशें कितें करपाचें ताचेर उलयतले. कलम 17(2)8 हायकोर्टाच्या निवाड्याक सुप्रीम कोर्टात आव्हान. विधिमंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे अतिक्रमण. रिजनल प्लॅनाचो चुको सुदारूंक मेळच्यो नात. सरकाराचे आर्ग्युमेंट. आसगांव घरमोडपाच्या प्रकरणात चार्जशीटात पूजा शर्माचे नाव ना. फाजा आणि पूजाचे फोनार उलोवप जावना. डेमोलेशना वेळार ती मुंबय. क्रायम ब्रांच म्हणटा पुरावे ना. ज्येष्ठ शास्त्रीय गायक पंडित अजित कडकडेक गोमंत विभूषण पुरस्कार. मुख्यमंत्र्यांनी केली घोषणा. सन्मान मुजणी गुरुजी अभिषेकीचो. कडकडे उलयलो. WRDचो चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामीक आनीक एक्सटेन्शन दिवचे न्ही. गोंय ST/SC कमिशनाचे सरकाराक सुचोवणे उपरांत ज्ञानेश्वर सालेलकराची चीफ इंजिनियर पदाचेर नेमणूक. बादामी रिटायर. विकसित भारत 2027चे प्रधानमंत्र्याचे टार्गेट. गोंय 2037 मेरेन विकसित करतले. प्रशासकीय अधिकारी आणि मंत्रिमंडळान हातभार लावचो. गोंय घटक राज्य दिसा मुखेल सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो. कला अकादमीत 39वा घटक राज्य दीस मनयलो. भाषा पुरस्कारांचे वाटप जाले. केंद्रीय मंत्री फुडाऱ्यांची गोंयच्या घटक राज्य दिसा परबी. गोंयच्या या विकास यात्रेत तुमचो सगळ्यांचो असोच सहभाग आसचो. हाज्याय फुडें अनेक मोठ्या प्रमाणात तुम्ही सहभागी जावचे अशी हांव खात्री बाळगिता. आणि माझ्या सगळ्या तरणाट्यां मागता की तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव हो गोंयच्या विकासात आसचो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न विकसित भारत विकसित गोवा म्हणजे तांच्यांनी तर म्हटलां की विकसित भारत 2047 आमकां विकसित गोवा 2037 पर्यंत करपाचो आसा. आणि ही जबाबदारी प्रशासनातल्या अधिकाऱ्याच्या बरोबर मंत्रीगणातल्या बरोबर समेस्त गोंयकारांची आसा. त्या सगळ्या गोंयकारांनी ती जबाबदारी सांभाळची की गोंयांत टॅलंटेड आणि हुशार लोक हे तेन्नाय आशिल्ले. गोंयांतली आर्किटेक्ट कला ही तेद्या वेळारूय बी तितकीच मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात आशिल्ली. म्हणून तर टेम्पल्स ऑफ गोवा हे बुक आता मी रिलीज केले. साबार पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत गोंयांतली ती नावाजलेली टेम्पल्स आसा. ह्या नावाजलेल्या टेम्पल्साचे म्हणजे आम्ही हाचे फोटोग्राफ्स हांगासर रिलीज केले. किल्ल्यांचे अस्तित्व नष्ट जालां. छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज आणि ताज्या उपरांत काही फोर्ट हे पोर्तुगीजांनी बांधले. पण हे सगळे म्हणजे लोकांक कळचे इतिहास ज्यांचो नामनिश जाला सुद्धा थंय सुद्धा ज्या जाग्यार आशिल्लो फोर्ट हे लोकांक कळपाक जाय. म्हणून हे गोमंत दुर्गेच्या वाटेवरती हे पुस्तक आज आम्ही इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन रिलीज केले. गोंयच्या घटक राज्य दिसा निमतान काँग्रेसीन कार्यावळ दवरिल्ली. अस्मिताय तिगची म्हूण काँग्रेसीन ओपिनियन पोल दिलो. उपरांत गोंयाक वेगळे राज्याचो दर्जो दिलो. गोंयकार ते खातीर झुंजले म्हूण आमदार कार्लोस उलयलो. गोंय मुखाचे पिळगे खातीर राखतले जाल्यार एक रावात. काँग्रेस 2 फावट चुकली, 3रे फावट चुकची नात. विश्वास दवरात म्हूण एल्टन उलयलो. ते ओपिनियन पोल काँग्रेस सरकारान परत आमकां चान्स दिलो
आनी लोकांनी एक ताड्यान सांगलो की आमी इंडिपेंडंट रावतले म्हणून. पूण तें करून गोंयचे आमकां एक सपन आशिल्लें तें ड्रीम तें फुलफील जालो ना. कित्याक आजून तें पुल एंड प्रेशर आसतालें ओडपाक गोंयांक दुसरे प्रदेशांत. ती रियलायजेशन येयली केन्ना डिमांड फॉर स्टेटहूड म्हणलो आमी एक पाटी कन्फर्म जाले की आमी इंडिपेंडंट स्टेट जाले. मागीर दुसऱ्यांगे दोडे आसले ते सामके बंद जाले. स्टेटहूड पासत सगळे एक कोटान गोंयकारां युनायट करून आमी स्टेटहुडा पासत झगडले आनी स्टेटहूड आमकां मेळ्ळें. काँग्रेस पार्टी फुडें खंय चुकली. आमी सदां म्हणटात अरे काँग्रेसाक मत दिल्यार बीजेपी वयताय म्हूण. बट जेन्ना 3 आमदार रावले हेजेर कोण उलयना. गेल्यार तेजेर उलयताय बट रावले तेजेर कोण उलयना. हांव म्हाका प्रेज करिना बट आहाय तेजे पासत तरी तुमी रावपाक जाय. विश्वास दवरात आमच्या पार्टीचेर विश्वास दवरात. फुडें 2 पार्टी आमी चुकले तिसरे पार्टी चुकपाना. रावपाची गरज आसा. आज पासून जायत्यो वस्तू करपाच्यो आसात. So we have to all stand together, be united, and Congress is the only party who can take Goa forward, can take this country forward. केंद्राचे उल्हास स्किमी सकल गोंय पूर्ण साक्षर घोषणा करूंक अभिमान दिसता. गोंयान पुराय देशा मुखार एक देख दवरल्या. गोंयान बरेच बेगीन टार्गेट गाठला म्हूण शिक्षण अवर सचिव अर्चना अवस्थी उलयली. मुख्यमंत्री म्हणटा आतां टार्गेट टीबी मुक्त गोंय. नेटान काम चल्लां. गोंय पूर्ण साक्षर घोषणा करपाक अभिमान दिसता. गोंयान पुराय देशा मुखार एक उदाहरण घालून दिला. गोंयान खूब बेगीन लक्ष्य पुराय केला. शिक्षण अवर सचिव अर्चना अवस्थी उलयलो. गोंय 99.72% साक्षर. खंयच्याय राज्याची साक्षरता आंकडेवारी 95% वयर केल्यार राज्य पुराय साक्षर म्हणून घोषित करतात. एंड आई एम ग्लैड टू से दैट गोवा में जितने भी पार्टिसिपेंट्स, अभी लास्ट रिजल्ट परसों ही आया है जिसमें 408 लोगों ने एग्जाम पास किया है. सो गोवा ने बहुत त्वरित, बहुत स्पीडीली इस स्कीम को एक्सेप्ट किया और इम्प्लीमेंट किया. इसीलिए ये इतने शॉर्ट टाइम में ये पॉसिबल हो पाया है. ऑल्दो गोवा का लिटरेसी रेट हमेशा से देश से आगे ही था, बट नाउ दे आर अमंग्स द 4 मोस्ट लिटरेट स्टेट्स ऑफ द कंट्री. मजगती हे येवजणेचो लाव घेवन साक्षर जाल्ल्यांच्यो प्रतिक्रिया पळोवया. आमी सायन मारूंक सगळी शिकल्या आणि कितें वाचूंक मातशें आता वाचूंक जमता. वाचूंक कशें दिसता तुका आतां? बरें दिसता. शिकले म्हणटकूच बरें न्हू. सायन मारून आखाणे तोपचे पडटा म्हणटकूच ती सायन मारता आतां. लास्ट हांगा शिकले आमी. आई शिकोंक ना हांगा तेंच्यांनी पयलीं दुसरी शिकलेली. आतां बरें शिकूंक जाता. वाचूंक बी बरें. चुकोंक जातालें न्हू मदीं मदीं. कान्या मात्र्याची ओळख नाशिल्ली. आतां बरं 1-2 बीन 100 मेरेन आंकडे बरोवपाक बीन येता. जाणट्यांक शिकवप खंय व्हड आव्हान. एज अ टीचर जेन्ना आमी ल्हान भुरग्याक शिकयता तेन्ना इजिली आसता की बाबा त्या भुरग्याक वळान लागता. पण जेन्ना आमी जाणट्याक शिकयता तेन्ना आमकां खूब डिफिकल्ट वयता. कित्याक तेंचे ऑलरेडी हात मुवमेंट जायना. त्या हात मुवमेंट जायनासतना ते हात मुवमेंट करपाक शिकोवप हे व्हेरी डिफिकल्ट जालें आमकां. कारण तांकां सादें पेन सुद्दां धरपाक कळनासलेलें. इवन तांकां जेन्ना तेंच्यांनी आमकां शिकल्या उपरांत सांगलें आमकां खुशी जाली की आतां आमी आकांडो लायना तर आमी सायन मारता. मुख्यमंत्री म्हणटा आतां लक्ष्य टीबी मुक्त गोंय. त्या नजरेन नेटान काम चल्लां. फुडले टार्गेट जे आसा आमचे ते टीबी मुक्त भारत, हे टीबी मुक्त गोवा हे करपा खातीर आमचो टार्गेट आसा आनी तो टार्गेट घेवन गोंय राज्य काम करतले. जेणे करून आनी हे पॉसिबल आसा बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल. सगळे जे लोक म्हणजे आमकां सहकार्य करता त्या अशाच सहकार्याची तेंच्या कडल्यान अपेक्षा आसा. आमी जशें म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे करपा खातीर सगळ्यांचें सहकार्य लाभलां. म्हणजे मोदीजीचे विजन विकसित भारत 2047 हे विकसित गोवा 2037 हे जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष दामू सध्या दिल्ली. काल सांजे नाशिका सावन आयलो आनी रातचो रात तो दिल्ली. मंत्री गोविंदाच्या प्रकरणाचेर केंद्रीय फुडाऱ्यां कडेन चर्चा जावं येता म्हूण कळटा. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं चर्चा जावये. गोविंदा काडून वेल्यान बावटो. सोमारा दामू परत येता. उपरांत गोविंदा फुडें कशें कितें तें थारायतलें दामू सांगता.
मंत्री गोविंदाच्या वक्तव्या उपरांत ताचेर कारवाय जातली म्हूण प्रदेश अध्यक्ष दामून स्पश्ट केल्ले. ताच्या आदी दामू गोविंदाची बाजू आयकपाचो आसा. आता दामू दिल्ली आशिल्ल्यान गोविंदा कडेन सोमारा बसका जातली म्हूण दामून प्रुडंटाक सांगले. ना हांव सद्या दिल्ली आसा. तुम्ही आता सध्या दिल्ली आसा. तर काल तुमची मिटींग जावपा आसली गोविंदा बरोबर, ती मिनिस्टर बरोबर, ती कितें जाली मागीर? जावना, ती सोमार दीस जातली. हांव येतकीर हांव आतां सद्या दिल्ली आसा. परत तुम्ही दिल्ली गेले? हय. ओके ओके. आनी कितें रिशफलाची कितें उलोवप बी आसतलें आता काय? कांयच ना सध्या. नथींग. ओके 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 ओके. सो सोमारा उपरांत जातलें म्हणटा तुमी? सोमारा उलयतलो ताजे कडेन. ओके 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 बरें. गोविंदाचेर कारवाय जातली वा ना आनी जाता जाल्यार केन्ना अशी प्रश्नचिन्ह आसतना आज घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी मंत्री गोविंद गावडे वांगडा बशिल्ले दिश्टी पडले. सभापती रमेश तवडकर म्हणटा आपूण सभापती पदाचो योग्य उपयोग केला. पक्ष दिता ती जबाबदारी आपूण सांबाळटलो. मंत्री पदाविशीं विचारल्या उपरांत तवडकराची जाप. स्पीकर पोस्टाचो वन ऑफ द बेस्ट उपयोग हांवें आतां पर्यंत केला. एक मंत्रीपद तुमकां दिला, तुमची तयारी मंत्री असली आनी काय फरक पडना. पार्टीन दिल्लो आतां तो कशें तो पार्टीचो डिसिजन. आतां जें चल्लां त्या संदर्भात हांव तेजे कॉमेंट्स एज अ सभापती हांव तेजे कांयच कॉमेंट्स करिना, कारण तो विशय आसा मुख्यमंत्र्याचो, तो विशय आसा पार्टीचो, तो विशय डिसिजन पार्टीचो. हांव एक पार्टीच्या कॅडरांतलो कार्यकर्तो. ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात आसा पार्टी जें डिसिजन घेतली आसा, पार्टी सरकार मुख्यमंत्री डिसिजन घेवन दिली. खबर ना म्हाका की म्हणजे वेगळी जबाबदारी दितली काय ना दितली खबर ना, पण पार्टी विश्वासान जे आसा म्हणजे एज अ सभापती जबाबदारी दिली आसा ती हांवें समर्थपणे पेळला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोविंद गावडे आड सरकारातूच षडयंत्रां सुरू आसा, मात आमी उठा संघटना मंत्री गावडेच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे आसा. उठा संघटनेचो वांगडी विश्वास गावडे उलयलो. फर्मागुडयेर उठाची खासा सभा जाली. दोतोर प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री करपाक मंत्री गोविंद गावडेचो शिवाचो वांटो आसा असो दावोय ते वेळार गावडे केलो. फर्मागुडयेर जाल्ल्या उठा संघटनेच्या सभेक लोकांचो उपाट प्रतिसाद. गोविंद गावडे आड सरकारातूच षडयंत्र सुरू आसा, मात आमी उठा संघटना मंत्री गावडेच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले म्हूण संघटनेचे वांगडी उलयले. डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि या सरकाराचे गोविंद गावडे एकही शब्द आक्षेपात उलयलो. तो सरकारचा घटक आसा, तो मंत्री आसा, त्याने 8 वर्ष काम करता, आमची शिकवपाची गरज ना. आणि जे स्वयंभू जे लिडर आसा ह्या संघटनेच्या सपोर्टाक ह्या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान हो आवाज बुलंद जालो. शिवाजी कोणी जेन्ना सांगपाचो प्रयत्न केलो, संभाजी कोणी सांगपाचो प्रयत्न केलो, कित्याक तेजी लढाई आसली. आजही हे संभाजी शिवाजी ह्या दक्षिणात जेन्ना अन्याय जातात तेन्ना हे येवपाक जाय. इतिहास सांगता आनी म्हणून भावनो ह्या महिला तरुण हे तुम्ही संघटीत राहा. आज गोविंद गावडे सरकारात मंत्री म्हणून आसात आणि त्याच्या उलट जे तर भाषण केले आणि भाषणाचा अर्थाचा अर्थ कसं केलो ते मोठे षडयंत्र आसा अशें दिसता म्हाका. भितरल्यान कोण तरी राजकीय मनीस षडयंत्र तयार करता. षडयंत्र असतात आरोप तुम्ही सगळे साक्षी आसात, तुम्ही सगळे गवाही आसात की गोविंद गावडे आम्ही असे साधापणे एकल्या सोडताना मोठा संघटना गोविंद गावडे म्हणून कमी मला अर्थ नाही. आणि कित्या खातीर मागले की हे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्री त्या 12 मागण्यांनी तरी एक त्या ट्रायबल वेलफेअराच्या प्लॅटफॉर्माचेर तो मनीस उलयता तो ह्या एकंदरीत प्रकरणा खातीर 63 दीस बंदखणीत गेला. जे भुरगे मेले तांचे खातीर बंदखण भोगली आणि त्याच मनशाचेर कोण तरी सांगता की तुजेर शिस्तभंगाची कारवाई जातली म्हणून. तुमच्या बापायचो फाट उठाक कसलीच गरज ना स्पश्टीकरण दिवपाची आणि हेवूय सांगपाची गरज आसा की आमच्या प्लॅटफॉर्मार कोण कितें उलयतलो ते आमी ठरयतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. टीसीपीच्या कलम 17(8) हायकोर्टान दिल्ल्या निवाड्या आड गोवा सरकाराची सुप्रीम कोर्टात SLP केस आज सुनावणेक आयली, मात सरकारान केस प्रोजेक्ट करूंक वेळ मागलो. हायकोर्टांत विधिमंडळाच्या अधिकाऱ्यांचेर अतिक्रमण केला. ताका लागून खंय
रिजनल प्लॅनाचो चुको सुदारूंक सरकाराक शक्य जावचें ना म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट. TCPचे कलम 17(2)क हायकोर्टान कातर लायल्या उपरांत आता गोंय सरकाराची सुप्रीम कोर्टात याचिका. केस आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणेक आयली. गोंय सरकारान केस मांडपाक आनीक वेळ मागला. आता सुप्रीम कोर्टात 2 म्हयन्या उपरांत 21 जुलयाक केस दवरल्या. हायकोर्टान विधिमंडळाच्या अधिकाराआड वचून निवाडो दिला. कोर्टाच्या निवाड्याक लागून रिजनल प्लॅनांतल्यो चुको सुदारपाक सरकाराक आडमेळ येतात. सरकारान घाल्ल्या SLPत तशें म्हळां. गोंय सरकार आता हायकोर्टाच्या निवाड्याचेर स्टे मागता. मात सुप्रीम कोर्टान अंतरीम थाकाय दिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आसगांव घर मोडपाचे केशींत मुख्य दुबावीत पुजा शर्माचें नांव चार्जशीटांत नाच. पुजा आड पुरावे नाशिल्ल्यान खंय चार्जशीटांत नांव ना. 13 जाणांचे क्रायम ब्रांचीन 304 पानी चार्जशीट घाला. मुख्य सूत्रधार अर्शद ख्वाजाचे नांव चार्जशीटांत. ख्वाजा आनी पुजाचे कांयच उलवप जावंक नाशिल्ल्याचे खंय पुरावे ना. आसगांवा घर मोडपाच्या केशींतल्यान तेन्ना मुख्य दुबावीत आशिल्ल्या पुजा शर्माचें नांव चार्जशीटांत ना. घर मोडपाची घडणूक घडिल्ली तेन्ना पुजा शर्मा आनी अर्शद ख्वाजाचे खंय फोदार उलवप जावंक नाशिल्ले. तेन्ना पुजा खंय मुंबय आशिल्ली. पुजा आड पुरावे ना सांगून क्रायम ब्रांचीन पुजाचें नांव चार्जशीटांतल्यान वगळ्ळें म्हूण सुत्रांची म्हायती. 22 जून 2024 दिसा आसगांवा घर मोडपाची घडणूक घडिल्ली. ताच्या उपरांत पुलिसांनी पुजा शर्माक चौकशेक हाजर रावपाक नोटीसूय काडिल्ली. ताच्या उपरांत पुलीस तिका सोदपाक मुंबय गेल्ले मात ती मेळूंक नाशिल्ली. ताच्या उपरांत पुजान हायकोर्टात अटकपूर्व जामीन मेळयलो. तिका समन्स काडून ती मागीर चौकशेक पावली. आता 13 जाणां आड 304 पानी आरोपपत्र दाखल केला. अर्शद ख्वाजा मुख्य सूत्रधार म्हूण नांव घाला आनी पुजाचें नांव काडलें. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. WRDचो चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामीक आनीक एक्सटेन्शन दिवचें न्ही म्हूण गोंय STSC कमिशनाची सरकाराक सुचोवणें. 30 दिसां भितर सरकारान सुचोवणें लागू करचे म्हूण मागणी. एक्सटेन्शना आड 2 अभियंते कमिशना मुखार. ताचे केसीचेर सुनावणी घेवन सरकारान सुचोवणी. आतां मेरेन बदामीक 3 फावट एक्सटेन्शन दिल्या. मजगतीं ताका दिल्ले लास्टाचे एक्सटेन्शन शेनवारा सोंपता. WRDचो चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामीक आनीक एक्सटेन्शन दिवचें न्ही म्हूण गोंय STSC कमिशनाची सरकाराक सुचोवणें. बदामीक एक्सटेन्शनां दितात म्हूण प्रमोशनां जायनात. एक्सटेन्शनां आड 2 अभियंते कमिशना मुखार. 30 दिसां भितर सरकारान सुचोवणें लागू करचें म्हूण कमिशनाची मागणी. आतां मेरेन बदामीक 3 फावट एक्सटेन्शन दिला. सो हांगा कितें जालां, गोंयांत वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटांक आमचे 2 जाण ऑफिसर आसा. आता ते ऑफिसरांक तेंचे रायट डिप्रायव केला म्हणजे कितें आहा, तांचो सध्या तरी तो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी म्हणून, ताका एक्सटेन्शन दीत रावले ते कळ्ळें न्हू. सो तांच्यांनी तो मॅटर घातलो गोवा कमिशनाक. गोवा कमिशनान मागीर सेक्रेटरी ऑफ वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक, सेक्रेटरी ऑफ पर्सनलाक आनी प्रमोद बदामी हांकां तिगांक आपोवन तांचे व्ह्यूज घेतले, आर्ग्युमेंट जालें ताजेर आनी मागीर अशें जजमेंट पास केलें की कमिशनान रेकमेंड केला जो सेक्रेटरी आहा पर्सनल डिपार्टमेंट तांकां रिक्वेस्ट केला ती ताका एक्सटेन्शन तेजे विड्रॉ करपाची. मजगती ह्या मागण्या उपरांत सरकारान म्हत्वाचो निर्णय घेतला. गोवा सरकाराच्या जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यापदी ज्ञानेश्वर सालेलकर हांची नियुक्ती केल्या. प्रमोद बदामी निमणो फाल्यां सेवानिवृत्त. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 1 जुनासावन नुस्तेमारी बंद. कुडबण जेटी ट्रॉलर्सांचेर वावुरपी हेर राज्यांतले सुमार 3,000 कामगार गांवांनी वचपाचे वाटेर. साळ न्हंयत सुमार 300 ट्रॉलर नागरून दवरल्यात. नुस्तेमारी 30 जुलय मेरेन बंदी. जाळां गुटलायली. जेटी सील, डिझल सप्लाय बंद. 1 जून ते 30 जुलय मेरेन नुस्तेमारीचेर बंदी आशिल्ल्यान कुडबोना जेटीचेर वावुरपी कामगार परत घरा वचपाचे वाटेर.
हांव आतां आसा फुटबॉल जेटीचेर जे फाल्यांच्यान फिशर 1 तारखेच्यान नुस्तेमारी बंद आसा गोंयांत ते 60 दिसां खातीर जातली आनी आतां तुमी पयले कामगारांनी सगळे आपले जे बोटी आसा ट्रॉलर ते बंद केल्यात पॅक केल्यात आनी घरा वचपाक लागल्यात. कुटबॉना जेटीचेर वावुरतल्यां खातीर 50 टॉयलेट बांदतले म्हूण सरकारान आश्वासन दिल्लें पूण हाचेर अजून काम पुराय जाल्लें ना म्हूण कुटबॉना फिशरीज सोसायटीचो अध्यक्ष उलयलो. सरकारान आश्वासनां दिल्ली कितें 50 सिटर टॉयलेट रेडी जातले म्हूण आमकां ह्यो पावटी जे कॉलेराचो इश्यू जाल्लो जायते मानाय मेले आमचे जे जायतो इश्यू जाल्लो जेटी क्लोज करपाचो प्रिकॉशन्स घेतली तेन्ना टेम्पररी टॉयलेट म्हूण हाडले जे तेंचेर आमी बोटकारान पयशे काडून थंय दिल्ले आनी आमकां एश्युरन्स दिले की 50 टॉयलेट्स वील बी रेडी विदीन 3 months म्हूण. आयज सीझन काबार जालो वी आर इन एंड ऑफ ऑगस्ट आज पर्यंत ते टॉयलेट रेडी जावंक ना. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. मडगांव रस्तो क्रॉस करतना 68 वर्साच्या जाणट्याचो जीव गेलो. सोंपलो तो जोसफ बाप्तीस रस्तो क्रॉस करतालो ताका वेर्णाच्या एका कंपनीच्या बसीन धपको दिलो आगताक गेलो. बॉडी जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली. पुलीस केस जाल्या. आज सकाळी सुमार 15 वाजता हांगासर ओल्ड मार्केट सर्कला लागीं एक एक्सिडेंट जालो. जोसफ बाप्तीस 60 आनी 8 वर्सांचो दादलो गांवांत मालबाटचो पूण रावतालो बोड्डा हाका एक्सिडेंट जालो. तो हांगासर एक पेपर घेवन रोड क्रॉस करतालो तेन्ना एक वेर्ना कंपनीची बस येवन ताका धक्को दिलो आनी तो आत्तासून सोंपलो. फातोड्याच्या पुलिसांनी पोस्टमॉर्टम करून बॉडी सावथ गोवाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरून मॉर्गीन घातल्या आनी फुडली चौकशी चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साबळे डायस. ज्येष्ठ शास्त्रीय गायक पंडित अजित कडकडेक गोमंत विभूषण पुरस्कार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घोषणा केली. हो सन्मान मुजोन गुरुजी पंडित जितेंद्र अभिषेकींचो म्हूण कडकडे उलयलो. शास्त्रीय नाट्य आनी भक्ती संगीताच्या मळार कडकडेची देख घेवपी अशी मोलादीक योगदान आसा. गोंयचो सुपुत्र आनी ज्येष्ठ शास्त्रीय गायक पंडित अजित कडकडेंक गोमंत विभूषण पुरस्कार जाहीर जालो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ही घोषणा केल्या. गोमंत विभूषण पुरस्कार हो अनाउन्स करपाचो आशिल्लो. आमी गोंयाक फाटल्या 10-12 वर्सां गोमंत विभूषण 2 वर्सांनी एकदां पुरस्कार हे गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे दीत आसा. ह्या वर्साचो गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे गोंयचे सुपुत्र पंडित अजित कुमार कडकडे हांकां फावो जाता. तांच्या आयच्या दिसा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता. म्हणजे गोंयचें नांव व्हड करपा खातीर तांचोय व्हडलो वांटो आसा. जरी आयज ते मुंबय स्थायीक असले जाल्यार मानात सांगता हांव दिवचलकार हांव गोंयकार हे सांगपा खातीर ते केन्ना विसरना. आनी चुकून सुद्दां कोणी खंयसरूय गेलो आसत जाल्यार हांव गोंयकार हे ते पयलीं सांगतात. त्या खातीर तांच्यांनी पुराय भारत देशाक मंत्रमुग्ध करून सोडिल्ले अजित कुमार कडकडे हांकां हो गोमंत भूषण पुरस्कार फावो जाता. तांचे परत एकदां हांव सगळ्यांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता. देव बरें करूं. हो सन्मान मुजोन म्हजे गुरुजी पंडित अभिषेकी बुवांचो म्हूण कडकडे उलयले. गोमंत भूषण पुरस्कार म्हणजे म्हाका पहिली गोष्ट म्हणजे खूब अभिमान आसा की हांव गोंयचो. हांव प्रत्येक जेन्ना बायोडेटा दिता तेव्हा 2च ओळी दिता की पयलो म्हणजे हांव गोंयचो आनी दुसरो म्हजे गुरू म्हणजे हांव जांचे कडेन शिकलो ते पंडित जितेंद्र अभिषेकी. म्हणजे गोंयचो हे प्रत्येक कडेन हांव दिता की हांव गोंयचो कारण म्हाका गोंयचो खूब अभिमान आसा. आनी हांव हो पुरस्कार गोमंत भूषण गोवा भूषण जाहीर जाल्यामुळे म्हाका खूब बरें दिसलें. म्हणजे आनंद जालो समाधान जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुरातत्व आणि पुराभिलेख खाते बांदोडेच्या 400 वर्सां पोरण्या सौदेकाराचे शिवतीर्थ राज्यवाडो पुनर्जीवित करपाचो पुराय यत्न करतले. मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. हे खातीर सरकार सौदे संस्थानाच्या इतिहासाची साधने आणि पुस्तकाची मजत घेतले म्हूण मंत्री सांगता. पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक तो उलयलो जाल्यार ह्या राजवाड्याची खात्यान कुयदाद घेवची अशें विनवणे मधुलिंग नागेश राजेंद्र वडियारान केल्ले. पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्या वतीन सौंधे संस्थांच्या इतिहासाची साधने ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण जाले. सुवाळ्याक आयिल्ले कडेन बानोड्या आशिल्ल्या सौंधेकरांच्या शिवतीर्थ राजवाड्याची खात्यान कुयदाद घेवची अशी मागणी मधुलिंग नागेश राजेंद्र वडियारान केली. जाल्यार
सौंधे संस्थांच्या इतिहासाची साधने ह्या पुस्तकाची मजत घेऊन हो राजवाडो पुनरुज्जीवित करपाचो पुराय यत्न करतले म्हण मंत्री सुभाष फळदेसायान उतर दिला. जे आमचं घराण्याचा इतिहास जे ट्राईंग टू रिवाईव्ह याच्यासाठी खरंच मनापासून एकदम त्याचा आभारी आहे. आणि अजून आमचं अस्तित्व आहे हे खूप कमी लोकांना माहिती आहे. सो माझं एवढीच विनंती आहे गोवा सरकाराकडून की बाबा त्यांनी यावं बांधवड्याला, आमचं वाडा बघावं आणि त्याला एक ऐतिहासिक दर्जा देऊन त्याचं काहीतरी सांभाळ करावं, हीच माझी प्रार्थना आहे, इच्छा आहे. हा जो राजवाडा आहे सौंधे घराण्याचा, हा राजवाडा आपल्याला सांभाळून ठेवायचा आहे. वी हॅव टू रिस्टोर इट, वी हॅव टू सेफगार्ड ऑल द फीचर्स ऑफ दॅट आणि आपल्याला तो सुंदर प्रमाणे मेंटेन करायला पाहिजे. सो वी विल ट्राय टू गेट दिस. वी विल अगेन विजिट. आमच्याकडे ना तो इट इज नॉट अ प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट बट वी विल ट्राय टू प्रोटेक्ट इट. वी विल ट्राय टू रिस्टोर इट. जसे त्या वेळावेले आर्किटेक्ट आशिल्ले त्या वेळावेले आर्किटेक्चरान आमी ते करपाचो प्रयत्न करता. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. पेर्ण उद्देगीक वसणुकीतले FDAन इन्स्पेक्शन केले. काजू प्रोसेस करूंक पिड्ड्यार जाल्लो माल वापरतात म्हूण FDAन सांगला. सुमार 4 लाखाचो मालाचो विलो लायलो. पर्रा 2 मासाची दुकानां FDAन सील केली. लायसन नासतना चलयतले तातूंत बुरशेपणां. पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेटाचें FDAन इन्स्पेक्शन केलें. सुमार 4 लाखांच्या मालाक विलो लायलो. आयज आमी पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक कॅज्यू प्रोसेसिंग युनिट आशिल्लो गाय काजू म्हणून. ताजेर जेन्ना आमी इन्स्पेक्शना भितर सोडून जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन स्टार्ट केलें तेन्ना अशें करून चुकलें की ताजे कडेन एक्सपायर्ड जाल्लो मॅक्सिमम जो पळय रॉ मटेरियल लागता, जो काजू कोटिंग करपाक लागता किंवा सरबत लागता आनी ऑल द मसालाज, निंबूज हें सगळें आशिल्लें ते कमी तेजे कडेन 2022 ते एक्सपायर जाले आनी ते तशेंच ताणें स्टोर करून दवरलेले. आनी आमी सस्पेक्ट करता की तो ते अधून मधून ते कस्टमरांक तो यूज करतालो. आमी सगळो तेजे कडेन तो भायर काडून घेतलो कंप्लीट आनी विथ द हेल्प ऑफ पिलेन पंचायत आमी तो सगळो डिस्पोज केलो आसा. टोटल ताजो कॉस्ट एक जवळ जवळ 4,30,000 पर्यंत जातलो. पर्राची 2 मास विकपी दुकानां FDAन सील केली. संचालक श्वेता देसाईच्या खाला ही इन्स्पेक्शनां जाली. आज आमी हांगा पर्रा 2 मीट शॉप आशिल्ली रन बाय वन वेपारी आनी जे भायर टोटली अनहायजेनीक कंडिशन स्लॉटरिंग जे आसा पळय तें शॉपाच्या फाटल्यान जातालें. ताजो लेफ्ट ओवर जो आशिल्लो पळय तो डिस्पोजल सारको जायना आशिल्लो आनी टोटल अनहायजेनीक आनी एकट्या कडेन तर लायसन्स सुद्दां नाशिल्लें. ती दोनूय स्टॉलां आसा ती आमी तांचे कडेन आमी टोटल दोनूय आज आमी सील केल्ली आसात. JCBच्या मदतीन एक्सपायर्ड जाल्ले प्रोडक्ट मातयेंत पडले. पूण हे प्रोडक्ट प्लास्टिकांत आशिल्ले दिसतात. पर्यावरणाक हे योग्य काय म्हूण प्रश्न. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक, टाटाप्ले ॲप, GOTV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.